आमचे क्लबाचे करतले बाफ क्लबाचे तेजे हेका आमी जे ओपनिंग आमी प्रिमायसीस करतले जे आमचे पद्मश्री अर्जुन अवॉर्डी एक्स कॅप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम मिस्टर ब्रह्मानंद सांकवाळकर यांच्या हातीन आमी ते रिओपनिंग आमचे क्लबाचे करतले भितर आमचे सगळे आमचे सत्कार आसतले भुरग्यांचे जे वयर सरता आमी आमचे मेंबरशीपूय ड्रायव्ह आमी चालू केलेली आसा तेकाय तुमचो सगळ्यांचो सहभाग आसो तुमी जॉयन जावचे आनी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की 2 ऑक्टोबराक तुमी ह्या फंक्शनाक येवचे आनी तेजी उर्बा तुमी वाडोवची. आमच्या कडेन करपाक जाले जाल्यार आमी उमेदीन करतले जो तांचो उलो आसा तो आनी लोकां मेरेन पावपाची जबाबदारी आमची आसा की कोण डोनर जर मेळटा किंवा खंयचो जागो दिवपाक कोण तयार आसा आनी जर तसो कोण तरी आमकां मेळटा जाल्यार आमी आमदारा मेरेन ती गोष्ट आनी ज्या ज्या डिपार्टमेंटा कडेन पावोवपाक जाय त्या त्या सरकारी दरबारी मेरेन ते पावयतले. एक अभिमानाची गजाल आनी उमेदीची गजाल म्हळ्यार दिवचलचे नगराध्यक्ष आयज आमचे प्रेसिडेंटूय आसात अध्यक्ष आसात तांच्या वांगडा मेळून आमी दिवचोचो ग्रावंड आसूं किंवा फुटसाला सारकी गोष्ट आसूं हाजेर कार्यरत करीत आसात. आमी ज्यो ज्यो संस्था आसात तांकां एकठांय हाडून कशें कितें ग्रावंड बरो करूं येता कितें प्रॉब्लेम आसा हाजेर उलयता. आमच्या भुरग्यांची सदांच 3 प्रॅक्टिसीस जाता विकान 3दां सो दॅट टीम बरी आसची भुरगे लागीं येवचे. आमच्या वांगडा जे कोच आसात श्री शंकर कुफळारी हांचे मार्गदर्शन आमकां मेळटा की ग्रावंड कसो करचो. हॅविंग सेड दॅट ही गोष्ट शासकीय दरबारी असल्या कारणान डायरेक्ट आमच्या हातान ना पण जाता तितलो फॉलोअप करपाची ट्राय आमी करता जेणे करून बरो ग्रावंड. आमी विचार केल्लो की थंय टर्फ आर्टिफिशियल टर्फ घालपाचो आमी प्रयत्न करता कित्याक तो घालीत जाल्यार मातशें बरें हे जातलें आमकां बरी फॅसिलिटीज भुरग्यांक मेळटली अशें आमकां दिसता तेजे खातीर आमचो प्रयत्न आसा. तेजे मेंटेनन्साक कमी पडटा थंयसर म्हणून म्युनिसिपालिटीचे कितें प्लॅन आसा म्हणजे तेच आतां आर्टिफिशियल टर्फ घालपाचो आमचो प्रयत्न आसा. केसूय सबज्युडायस आसल्या कारणानूय आमकां सगळें आमकां हें करूंक मेळना. बाफ म्हटल्यार विक्टोरियन असोसिएशन ऑफ फुटबॉल फॅन्स हांच्या वतीन मेळ्ळा. आयज आमच्या मदीं आमच्या क्लबाचे अध्यक्ष पुंडलीक उर्फ कुंदन फळारी आसात. बाफाक बरो इतिहास आसा. 1970 ह्या सालान जाल्लो हो क्लब तेन्नाच हो क्लब फावंड जाल्लो आनी आमचेच मेंबर आशिल्ले GFA सारक्या फावंडेशनान फावंडर मेंबर्स म्हणून. तर ह्या क्लबाक आयज भरपूर वर्सां जाल्यात. आयज एक नवीन कमिटी आयल्या आनी दिवचलच्या भुरग्यांक बरें व्यासपीठ मेळचे ह्या दृश्टीन आमी ह्या क्लबाक परत एक नवी चालना दिल्यात आनी ताज्या खातीर येता 2 ऑक्टोबराक आमी आमची जी क्लबाची प्रिमायस आसा ताचें रिओपनिंग करता. त्या लोकां मुखार आमी हाडटले येता 2 ऑक्टोबराक. ताज्या बद्दलचे जे आमचे मानेस्त येवपाचे आसात आनी फुडली म्हायती जी आसा ती आमचे अध्यक्ष कुंदन फळारी गुणी फुटबॉलपटू आसात तांचो गौरव करपाचो आमी थारायला. हर्ष शैलेश पत्रे हो आयज दिवचलचो भुरगो इंडियेक रिप्रेझेंट करता. तशेंच कपिल सतीश होबळे जो इंडिये खातीर पयलीं खेळ्ळा आनी आतां सध्या नामनेच्या FC गोवा ह्या क्लबाक असोसिएट आसा. हर्षद दत्ता जल्मी हो भुरगो दिवचलचो बाफ क्लबाक खेळटालो. बाफ क्लबाक गोलकीपर म्हणून रावतालो. आयज चर्चिल ब्रदर्साचो फुटबॉलिंग कोच म्हणून आसा. तशेंच अमय मोरजकर हो एक भुरगो जाणें FC बेंगलोर ही एक आयज भारतातली लिडिंग टीम तांचे प्रतिनिधित्व तो करता. तशेंच पंढरी चोपडेकर जेणे भारताचें प्रतिनिधित्व लोसोफोनिया गेम्साक केल्लें. तशेंच आनी एक खासा गजाल म्हटल्यार लक्ष्मण राणे आमचो दिवचलचो मावीक असलो भुरगो जो आयज बऱ्यापैकी एक अंडर-16 प्लेयर अंडर-20 प्लेयर म्हणून नामनेक आयला आनी आयज डेम्पो फुटबॉल क्लबाक खेळटा. तशेंच बाय सिमरन नार्वेकर एक चली फुटबॉलपटू जेचो आमकां अभिमान आसा जेणे दिवचल वाठाराचें नांव वयर हाडलां. ह्या सगळ्यांचो हांगासर सत्कार जावपाचो आसा. सगळ्या फुटबॉल प्रेमींक तशेंच खेळ प्रेमींक आमी रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ह्या उद्घाटनाक येवचें आनी तशेंच बाफ परत एकदां सगळ्या लोकांक उलो करता की तांच्यांनी बाफाचे मेंबर जावचे बाफा वांगडा येवचे आनी आमी दिवचलचे आनी दिवचलच्या फुटबॉला खातीर कार्यरत जावचे.